भोव प्रतीक्षित गोंयचे सिर्फ मनी फिल्म 4 ऑगस्टाक भारतभर व्हडले स्क्रीनीर दिसपाचे आसा। ह्या सिनेमाचो प्रोमो रिलीज 18 जुलयाक पणजेच्या ESGत जालो। बॉलिवूडात करियर करपाक सुरवात करपी ल्हान शारांतले अभिनेत्रींचो संघर्ष ह्या चित्रपटात दाखयला। सत्यवान नायकान बरयल्लो आनी निर्मिती केल्लो आनी चित्रपट दिग्दर्शक जितेंद्र कीर हाणें दिग्दर्शीत केल्लो। सिर्फ मनी हो ड्रामा, रोमांस आनी गूढतायेचो मेळ। 4 ऑगस्टाक प्रदर्शित जावपी हो सिनेमा आमकां बॉलिवूडात सपनांतली कारकिर्दी करपाक ल्हान शारांतल्यान मुंबई येवपी नवोदित अभिनेत्रीच्या प्रवासांतल्यान व्हरता। प्रोमो रिलीज जावपाच्या वेळार सिर्फ मनी ह्या पंगडान कितें सांगिल्लें तें आयकुया। जास्त मुली आपले मुलगे हिरोईन बनण्यासाठी किती प्रयत्न करतात तिकडे येऊन, पण कोणाला काम भेटत नाही। तिकडे ऑफिसे सगळे आहेत ते सगळं डुप्लिकेट आहेत। मी बघितलं तिकडे सगळं ते थोडे 90% सगळं डुप्लिकेटच आहे तिकडे। डायरेक्टर, प्रोड्युसर, रायटर आणि कोणते आपले कास्टिंगवाले सगळे कोण काम करत नाही तिकडे। 90% फक्त मुलीचे छळणं हेच करतात। आणि मग मी काय माझं एक विचार होता की हे पिक्चर मला कसंही करायचं होतं। मी सर्वांना इतकंच सांगेल की जे पण ॲस्पायरिंग ॲक्टर्स आहेत त्यांनी ही मूवी नक्की बघावी आणि स्पेशली मुलींनी ही मूवी नक्की बघावी, कारण की तुम्हाला खूप जास्त समज मिळेल या मूवीमधून की ही दुनिया कशी असते, काय असते। आणि ही खूप क्लीन मूवी आहे, तुम्ही पूर्ण फॅमिलीसोबत बघू शकता, तर प्लीज नक्की बघा। आम्ही सर्वांनी खूप मेहनत केली आहे। सत्यवान सर जे प्रोड्युसर आहेत, जितेंद्र कीर सर जे आमचे डिरेक्टर आहेत, त्या सर्वांनीच खूप मेहनत घेतली आहे आणि सर्व ॲक्टर्सनी पण खूप मेहनत घेतली, तर प्लीज तुम्ही नक्की। ह्या चित्रपटामध्ये एक मोठा मेसेज आहे की आईवडिलांनी आपली मुली जेव्हा मुंबईला जाते हिरोईन बनण्यासाठी तिच्यावर लक्ष ठेवणं आणि तिथल्याशी कोऑर्डिनेट करून ती काय करते काय नाही करत आहे हे बघणं हे आईवडिलांचं कर्तव्य आहे। हा एक मोठा मेसेज आहे। आणि मुंबईची ही जे जग आहे हे आभासी जग आहे, फिल्मी जगत हे आभासी आहे। त्या आभासी जगाबद्दल मुलींना, ज्या मुली मुंबईला येतात त्या मुलींनी अवेअर कसं राहायला पाहिजे आणि काय केलं पाहिजे ह्या गोष्टी त्यांनी पहिलंच ठरवलं पाहिजे। हा यामध्ये एक मोठा मेसेज आहे या फिल्ममध्ये। आणि हांवें ह्या पिक्चरान सिर्फ मुवीन भयणीच्या हेजो भावाचो हे केला, एक्टींग केला। आणि म्हाका हे म्हाजी सगळ्यांसून पयली फिल्म जी हांव करता। म्हाका दिसता की हांव आनीक फिल्म करपाक पावतलो अशें म्हाका दिसता। आणि म्हाका आनी कांय मुवी बीन कांयच पळोवंक ना अजुनूय, म्हाका अजुनूय पळोवपाची आहा ती। आणि एक्सपिरियन्स तर बरो आसलो ओवरऑल। एक्टर्सा वांगडा बीन काम करपाक अशें फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स खूब बरो आसलो। बॉम्बे से, पंजाब से, हर सिटी से लड़कियां आती हैं बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए, लेकिन उनको आके बॉलीवुड में क्या फेस करना पड़ता है ना, वो इस मूवी में बताया गया है। आम्ही गोंयान कोंकणी पिक्चर्स पळयतात, मराठी पिक्चर्स पळयतात, शॉर्ट फिल्म, मोठे फिल्म सगळे पळयतात, पण हिंदी फिल्म जो बॉलिवूडाक गेला हो म्हाका दिसता म्हाज्या म्हायती प्रमाणे फर्स्ट टायम आसा। आणि ही आमकां गोंयकारांक खूब अभिमानाची गोष्ट आसा। जर कला संस्कृती खात्यांच्यान जर हांकां अशे पिक्चर्स करपाक जर कितें फायनान्शियल जर हेल्प जालो जाल्यार आमच्या गोंयच्या युवा नेते जे खूब फुडें सरतात, आमी आतां पळयतात नाटकांनी बीन तेंच्यो वेगळे वेगळे संकल्पना ज्यो आमी स्टेजीर पळयतात त्यो तांकां प्रत्यक्षान पिक्चरा द्वारे सगळ्या समाजा फुडें हाडपाक बरें पडटलें आणि तांकां मदत जाली जाल्यार अशे खुबशे भुरगे प्रोत्साहीत जावन हितून फुडें सरतले, करियर करतले। आणि आमच्या गोंयच्या जे ट्युरिजम आमी जे आतां पळयता एक आमकां पोट भरपाचें साधन कशें, तशें हे फिल्म सुद्दां एक साधन, एक माध्यम त्या भुरग्यांक जावं शकता। सो अशीच पिक्चरां आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी काडची आणि आमच्या गोंयचें नांव फुडें व्हरचें अशी सगळ्यां कडेन विनवणी आसा। सगळ्यां कडल्यान त्या भुरग्यांक, ह्या सगळ्या आर्टिस्टांक ह्या पिक्चराक वाव मेळटलो आणि हो पिक्चर खरेंच एका उंच शिखरार पावतलो अशी आशा बाळगिता। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी निखिल जल्मी।